इतिहास विदेशां विशीं देवाची येवजण पेद्रू समजायता. चॅप्टर 11 विदेशी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आनी भावां भयणींनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुजल्याक आयलो तेन्ना सुन्नत केल्ल्यांनी ताची टिक्का करून म्हणलें, सुन्नत करूंक नासलेल्यांगेर कित्याक रावलोय तूं? आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय? तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक इस्कुटान सांगलें, एक दीस हांव जप्पा नोगरांत आसलों तेन्ना मागणें कोत्ता आसतना पवित्र आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत चारूय कोनशांनी धरलोली स्वर्गार थावन जमनी पर्यांत देंवलोली एक व्हडली ओल कशी कितें हांवें देखलें. हें नीट मुजेशी देंवून आयलें. हांवें तांचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मनजाती, जनावरां आनी जिवांनी आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हाका म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, खरेंच ना. पवित्र आनी मेळ्ळीं कदींच म्हज्या तोंडांत भितर सरूंक ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितोल केलां तें तूं अपवित्र म्हूण लेखूं नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार उबारोन गेलें. तेन्नाच अवचीत हांव रावतालों त्या घराच्या उंबऱ्याशी ते मनीस उबे जाले. शेजाऱ्या थावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सरोनाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेले. हांव आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जप्पाक पेद्रू म्हणलेल्या सिमावाक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो. तेन्ना म्हाका सोम्याच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो, जुआवान उदकान स्नान दिलें पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ ठेवलो तेन्ना देवान आमकां दिलां तेंच देणें ताणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडखोल घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे पडले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशियांकूय देवान दिलें. अंत्योकेची पवित्र सभा इस्तेवा पासत पिडापीड दिवंक सुरू केलें तेन्ना जोळी मोळींशी पडलो तो भावार्थी लोक फेनिसियेक, सिप्रुसाक आनी अंत्योकियेक पर्यंत पावलो. पूण जुडेवां भायर तीं आनी कोणाकूच देवाचें उतर परगोटी नासलीं. तांतले थोडे सिप्रुसाचे आनी सिरेन्याचे दादले अंत्योकियेक गेले आनी थंय ग्रीकांकूय सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटूंक तांणी सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोम्याशी परतलीं. ही तांची खबर जेरुजल्याचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी काळजांत थावन सोम्याक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेल्ल्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभे मोदें ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकोवन दिली. आनी अशें अंत्योकियेंत शिसांक पयलेच पावटी क्रिस्तांव म्हूण आडनांव पडलें. तेन्ना थोडे प्रवादी जेरुजल्याक थावन अंत्योकेक आयले. तांचे मदलो एकलो आगाबूस म्हणलोलो उठलो आनी आख्ख्या संवसारार दुखोल पडटलो म्हूण आत्म्याच्या प्रेरणान सांगूंक लागलो. आनी क्लाउदियस सोमराजाच्या काळार
तशें घडलें. जण एकल्याक तांकता त्या प्रमाणे जुडेयांत रावतल्या भावां भयणींक मदत दिवची म्हूण शिसांनी थाराव घेतलो. आनी तांणी अशें केलें आनी बार्नाबासाच्या आनी सावलूच्या हातांत घालून तांणी जाणट्यांक आदार पाठोवन दिलो. देवाचें उतर हें.